आज धन्वंतरी पतंजली चिकित्सालय याच्या माध्यमांसून आणि हांगासर आमचे 2 योग वर्ग चलतात. त्याच्या माध्यमांसून आम्ही आयुर्वेदिक तपासणीचो फ्री तपासणीचो कॅम्प दवरलेलो आणि डायबिटीज शुगर जी आसा ती सुद्दां फ्री तपासणीचो कॅम्प दवरलेलो. आयज समाजान मोठ्या प्रमाणान साखरेचो रोग जो आसा डायबिटीज तो मोठ्या प्रमाणान वाडला. त्याच बरोबर लोकांक स्ट्रेस मोठ्या प्रमाणान वाडला. लोकां भितर अनेक आमी असाध्य व्याधी म्हणटा क्रॉनिक डिसिजीस तेजे प्रमाण वाडला. अशा वेळार लोक आयुर्वेदा कडेन टर्न जावपाक लागले आणि पतंजली तर्फे संपूर्ण भारतभर अशी जी चिकित्सालयां आसात त्याच्या माध्यमांसून अख्ख्या भारतभर ह्या अशा पद्धतीचे कॅम्प्स जे आसात ते लोकांच्या सेवे खातीर म्हणून सगळीकडे लायतात आणि पतंजलीचे जे दोतोर आसात ते दोतोर हितून आहारा बद्दलचे मार्गदर्शन, मागीर नाडी परीक्षा करता आणि त्याचो कितें आहार आसपाक जाय, त्याची प्रकृती कशी आसा त्यानुसार ताणी कितें खावपाक जाय हेचे सगळें मार्गदर्शन वखदां बरोवन दितात. जी आयुर्वेदीक वखदां आसात पतंजलीची त्या माध्यमांसून विविध रोगोपचारांचे बऱ्या पद्दतीन फायदो जाता. त्याच्या उपरांत तिसरें म्हणजे आसना आनी प्राणायाम हेचे मार्गदर्शन केले वयता पेशंटांक, जेका लागून ते आसना आनी प्राणायामाच्या माध्यमांसूनय ते निरोगी रावपाक शकतात. सो साखरेचो रोग जो आसा तो मोठ्या प्रमाणान आयुर्वेदाच्या माध्यमांसून आहार आणि व्यायाम आणि आसनांच्या माध्यमांसून आमकां नियंत्रणान दवरूंक मेळटा. हो एक संदेश समाजा मेरेन ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांसून पावोवपाचो एक संकल्प जो आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा. पिशाकच नाही, सायकोलॉजिकली मातशें स्ट्रगल ताका गरज आसा, फक्त आमी एक्सेप्ट करून घेना. आमकां सगळे हांगा बसतना खंयचे ना खंयचे तरी पिशा आसा, आमकां फक्त खबर ना खंयचे पिशा आसा. एग्री जाता.